पावसाच्या दिसांनी एक तरी मुरगांव म्युनिसिपल हायस्कुलाची बातमी कानार पडपाकूच जाय। अनूय तेच ओल्यो वंटी, ओल्यो जमनी आणि गळतीक लागिल्ले फाटके छप्पर। स्कूल मॅनेजमेंट आणि नगरपालिका काम अनु करता फुडल्या वर्सा करता म्हणून आश्वासना दीत आसा, मात कोणूच सिरियस दिसना। अनु खंय बेगीन पावस पडलो म्हणून सांगून पावसाचेर धुकलून दिला। सगळे कडेन काम करतात। सध्या आता आपले पयलीं पळोवपा जाय की बाबा बिल्डींग आमची मेन पुर्तुगाला टायमाची एका लेकी जाता आसली काम हे वर्सां वर्सां लेकी जातात कोण पळयना। आनी सायडीक स्कुला भुरगे पडटा हें स्लीप जावन आनी पब्लीक जाय ते पब्लीक पावतात कित्याक सगळे पब्लीक कामा खातीर हिंगा सगळे पावतात। वर्सान वर्स तीच गजाल। पावस जुनान येता म्हूण सगळ्यांक खबर आसा। काम उसरा सुरू केला आनी पावस बेगीन पडलो म्हूण घाले पावसाचेर। आता खंय मातसो आसोर जालो काय काम करतले। आमी कमिटीक धाडलेली फ्रॉम DMA टू गव्हर्मेंटाक आनी ती आयज आमकां रिसंटली फ्रायडे आमकां लेटर येयला की ते कमिटीक प्लेस करपाची गरज ना म्हणून आनी ते पावस फक्त PWDकूच दिले अप टू 8 crores अमावंट आसा त्या अमावंटा प्रमाणे फक्त PWDक पावस दिल्या आनी त्या पावसा प्रमाणे ती फायल आमी आतां PWDन प्रोसीड केल्या आनी ती कितें केल्या म्हाका बाय नेक्स्ट वीक आमकां ती वगोर दिवपाक गावतलें आनी काम स्टार्ट करून जातलें। आतां पावस पडलेलो असल्या कारणान केन्ना पण काम सुरू करतलें कांय सांगूंक शकना। ते टेम्पररी प्रोविजन केला आमी तारपत्री बी घातल्या सो वी कांट हेल्प इट। पावस बेगीन आयलो आमी कितें करतले मॅनेज केल्ले आसा। आमी स्कूल मॅनेजमेंटाक विचारलें, तांची भाशा तीच। Repair work is going on. We have started on this thing. On our level, we have started, and they have given us the labor. The work is going on. How many letters you wrote? One letter I wrote to do the repair work, but nothing came from them that side. So the second letter I told them that just provide us labor, and from our maintenance grant we will do. What PTA is saying for this? PTA has any say? PTA, because our PTA, you know what type of parents we have, all illiterate only and migrant laborers. Even if we tell them anything, they will see, madam, you only will see, you look into that matter. What we can do? Whether municipality is giving good response to your problems? Whenever we contact them for any work, they give us assistance. They help us. शाळेच्या वयर प्लास्टिक घाला खरें, मात अर्दे लाकडाचे छप्पर पावसान फुगला। केन्ना कोसळत सांगू नजो। भुरग्यांक देवाचेर पातयेवन पालिकेचो कारभार चल्ला। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। जो मेरेन पर्रीकार आणि विजया सारखेलो रियल इस्टेट एजंट बरोबर सत्तेन आसा तो मेरेन 2030 रिजनल प्लान तडीक लागचो ना। युती सरकाराचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बीजेपीच्या बाकीच्या जाहीरनाम्याप्रमाण फेक म्हूण काँग्रेसी उपरांत आम आदमी पार्टीनूय प्रोग्रामाचो पंचनामो केलो। माडाक झाडाचो दर्जो दिवंक इतलो वेळ कित्याक लागता? शेतां भाटां रोवप सोपी करतले म्हणजे नेमके कितें करतले काय म्हणून आपाचो प्रश्न। रिजनल प्लॅन हाजेर सगळ्यांक व्हडलो विश्वासघात केल्लो आसा आनी दोगांय मनोहर पर्रीकर आनी विजय सरदेसाय दोगांयनी मेळून हो विश्वासघात केल्लो आसा। 2006च्यान गोंयचे लोक रिजनल प्लॅना खातीर झगडटात। 2011चो 2021 केलो, आता 2021चो 2030 केल्लो आसा। सो हे फक्त फटींगपणां जाल्ल्यान जेन्ना विजय सरदेसाय सारको रियल एस्टेट एजंटाक गोंयच्या रियल एस्टेटाचो ताबो दिता तेन्ना अशेंच जावपाची आमकां अपेक्षा आशिल्ली। आमी पयलीं सुद्दां म्हणिल्लें आनी आतांय म्हणटा हो रिजनल प्लॅन केन्नाच जावपाचो ना जेन्ना पर्यंत BJPचो सरकार आसलो आनी ताचे बरोबर विजय सरदेसाय सारके रियल एस्टेट एजंट आसता। कोकोनट स्टेट ट्री करपाक अजून पर्यंत असेंब्ली सेशन हाडूंक जायनाशिल्लो। आम आदमी पार्टीन म्हणिल्लें की आमी वी वील रिक्लासिफाय द कोकोनट एज अ ट्री and we will also make it a state tree and we gave a deadline 3 दिसा भितर करतले because it can be done in 3 days. हाका कितें फंड्स लागता सेंटरा कडल्यान काय आनी कितें प्रोविजन्स जाय आनी कितें रिसोर्स कांयच नाका। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून काल सरकारान जाहीर केला तातूंत कांयच अर्थ ना। हे आमी आश्वासनां पयलीं आयकल्ली आसा, आतांय आयकता आनी म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां तीच आश्वासनां आसतलीं। घेऊया एक ब्रेक।